29 तारीख आमकां लेटर येयले केदार नाईकान सायन मारलेले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमांतसून लेटर येयले की आमी हे दोनूय प्रोजेक्ट आहा ते शिफ्ट करता आनी मागीर 30 तारीख आमचो मोर्चा आसलो करो या मरो आंदोलन आसलें महाआंदोलन आसलें आझाद मैदानाचेर एका मागीर 163 BNSS लायलो आनी मागीर आमी आज हांगसर वचोन ओल्ड गांव वचोन आमी कशें तें लेटर लिगली एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी कॉन्स्टिट्युशनली सारकें ना आनी तितून एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर जाला म्हणून सांगलें आनी आमी थंयच्यान मागीर आनीक 9 दीस सुमार वयर बसले तरी पूण हे सरकारान आमचे डिमांड्स एक्सेप्ट करूंक ना. कितें डिमांड्स आमचे आसले हे हितून क्लॅरिटी ना कित्याक CMन आजून पर्यंत आपल्या तोंडान सांगूंक ना की हे दोनूय प्रोजेक्ट आपूण शिफ्ट करता चिंबलाच्यान आनी शिफ्ट जर ते करता जाल्यार ते आतां सांगतले आसले अजून तरून पत्रे तेंच्यांनी तशेंच लायल्ले आसा मागीर तेंच्यांनी अजून पर्यंत ते मशिनरी तेंच्यांनी तशेंच दवरलेले आसा. मागीर जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज पंचायतीन चिंबला पंचायतीन 1 कोटी सुमार दिलेली आहा ती अजून तशीच आसा पंचायती कडेन आयडल पडलेली आसा. जर शिफ्ट करता जाल्यार दुसरे कडेन व्हरपाक जाले सो आमचे डिमांड्स कितें आसले आमचे डिमांड तुमकां ऑलरेडी आमी सांगलेले की हे 7 स्टेप्स करपाक जाय. कित्याक सांग केदार नायकाक कांयच रायट ना प्रशासन स्तंभाचेर उलोवपाक. प्रशासन स्तंभ हो प्रोजेक्ट आहा तो असो आहा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी फायनान्स डिपार्टमेंट ते हेड करता. प्रणब भट जो जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स आहा तेणी NBCC कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा सायन मारलेलो आसा आनी सगळ्याचें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा. म्हणून आमी मागता की आमकां हें सारके रितीन तुमी जे कॅबिनेट रेजोल्युशन घेवन हे डिमांड्स आमचे फुलफील करपाक. आमचे डिमांड्स के दोनूय प्रोजेक्ट एक जो दुसरो प्रोजेक्ट आहा तो GTDCचो प्रोजेक्ट आहा. GTDC म्हणल्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ते सेपरेट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट आहा ते सेपरेट आसता. सो तेंच्यांनी आपले लेटर हेडीचेर आपले नोटिफिकेशनाचेर तेंचे लेटर काडूंक जाय आसलें मात तेंच्यांनी काडूंक ना. सो हितून आमकां डावट मारता की हे खंय ना खंय आमकां पिशाण काडपाक हो सरकार आमचे कडेन खेळटा म्हणून आमी हे सांगलेलें आसा. सो आमकां कितें जाय की जी प्रत्येक डिपार्टमेंटां आसा तांकां डायरेक्शन दिल्लें जाय CMन डायरेक्शन दिल्लें जाय GTDC की हे लेटर आमकां काडा म्हणून हांगसून आमी शिफ्ट करता इतली आमची एरिया आसा म्हणून आनी ती एरिया आनी केन्ना रिलोकेट करता आनी केन्ना सुद्दां ते सामान आहा ते रिस्टोर करता थंयसर डिसमेंटल करता आनी रिस्टोर करता आनी हे सगळें आमकां ऑफिशियली जाय. दुसरें मागीर CMन डायरेक्शन दिवपाक जाय ते जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटाक की प्रशासन स्तंभ केन्नाच्यान चिंबलाच्यान शिफ्ट करता जर थंयसर कितें लुकसाण जालां तें रिस्टोर करपाक जाय आनी हे आमकां ऑफिशियली जाय. मागीर परत डायरेक्शन दिवपाक जाय जे गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय जे आमचे रिनोटिफिकेशन आमी मागता ते रिनोटिफिकेशन जावपाक जाय. जे जॉयंट सर्वे जाला ते प्रमाणे रिनोटिफिकेशन जावपाक जाय. आनी CMन डायरेक्शन दिवपाक जाय जो प्रमोद बदामी आसा ताका डायरेक्शन दिवपाक जाय की हे आमचे जॉयंट सर्वे आहा तो जॉयंट सर्वे फायनल जावन आमचे सजेशन्स आमचे ऑब्जेक्शन घेवन तो फायनल करून तो रिपोर्ट फायनलायज जावपाक जाय. आमचे डिमांड्स आहा आनी दोनूय प्रोजेक्टांचे प्रशासन स्तंभ आनी हेजे DPR आमकां जाय. DPR कित्याक जाय आमकां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कित्याक जाय की ते दिल्यारूच आमकां कळटलें बाबा हे आमी सांगताले इतले दीस सारके आहा तितून सगळे ड्रॉइंग्स आसता स्केच आसता खंयसर ड्रेनेजीस आसा खंयसर सिवेज सिस्टम आसा खंयसर मागीर कितें आर्किटेक्ट्स आसा कितें प्लॅन्स आसा सगळें आमकां कळटा. सो ते आमकां डॉक्युमेंट जाय. त्या नंतरूच आमी सांगलां की जेन्ना परत आमकां लेटर मेळटले दोनूय प्रोजेक्टांचे शिफ्ट करतले आमी रेडी आसा हो स्ट्रायक आमचो फाटी करपाक. रिनोटिफिकेशनाक खूब टायम वतलो. रिनोटिफिकेशनाक तो प्रोसेस आहा तो सेपरेट प्रोसेस आहा तेचेर आमचे BMC आमचे जे वेटलँड हे आसा कमिटी आसा ती आमकां गायड करून आमचे सजेशन ऑब्जेक्शन दिवत आसा. बट आमचो हो डिमांड आसा की बेगीच्या बेगीन जी गडबड केल्ली आसा ती 29 तारीख आमकां अशें काळखान धरलेलें आसा सारकें हे कोणूच कांय क्लॅरिटी दिना म्हणून आमकां आतां 9 दीस थंयसर कांयच कोण विचारपूस करपाक येना. खंयचोच BJPचो मनीस आमचे कडेन येवंक ना आमकां सांगपाक येवंक ना आमकां विचारपाक येवंक ना. आनी हे आमकां जाय आसलें आमकां बुधवारा जेन्ना कॅबिनेट मिटींग जाली गेल्या बुधवारा तेन्ना आमकां दिसलेलें की आमचें कितें तरी डिस्कशन जातलें आनी सांगतलें म्हणून मात तशें कांयच जाल्लेलें ना. म्हणून आमी हे 7 स्टेप सांगलेले हे लिगली एडमिनिस्ट्रेटिवली अशें करपाक जाय. कित्याक 2 डिपार्टमेंटां आसा एक GTDC आनी एक आसा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आनी फायनान्स दोनूय डिपार्टमेंट सेपरेट आहा. दोनांचे कन्सल्टंट सेपरेट आहा दोगांचे DPR सेपरेट आहा दोगांचे प्रोजेक्ट दोनूय सेपरेट आहा. एकटो केदार नायक सायन मारूंक शकना आनी जे केदार नायकान हे मिस्टेक केल्ली आसा तेणी जाहीर माफी मागपाक जाय आमच्या चिंबोलकारांची
मिडियाची आणि गव्हर्नमेंटाची की अशी दिशाभूल केला फक्त त्यांचे 30 तारखेचे आमचे आंदोलन आहा ते कमी करपाक थंड करपाक आमी थंड करपाक जावंक ना। आमी 9 दीस थंयसर रावले। आयज आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक सरकाराची तांकां जागा दाखोवपाक आझाद मैदानाचेर येयल्ले आसा आनी आमी जे पर्यंत आमकां ची प्रोसेस लिगली एडमिनिस्ट्रेटिव्हली सारके लेटर मेळना आमी जे डिमांड करता ते मेळना आमी हांगासरला हालची ना हे आमी निश्चय केल्लो आसा। आजचे सुद्धा बसतले आज तेजेर आमी डिसायड करतले मात आमी जे पर्यंत आमी आमकां कांयच हेतून कांयच मेळना कांयच आमकां मेळना कित्याक आमी सकाळी आमी आयजूच चीफ सेक्रेटरी कडेन अपॉइंटमेंट मागला तेगेरूय सांगतले आमी कशें तेजें एडमिनिस्ट्रेशन चलता म्हणून। एक GID डिपार्टमेंट आसा ते आनी फायनान्स डिपार्टमेंट ते आपले तोंडूच उगडना प्रशासन स्तंभाचे दुसरोच कोण तरी उगडटा। मागीर जो प्रणब भट आहा तो मेन आसा एक सगळे त्यांनी एग्रीमेंट सायन मारलेला प्रशासन स्तंभाचे NBPC कडेन तो ओग्गी आसा बट सायन मारता केदार नायक सगळ्यांक व्हडलो ऑफिसर हा जॉयंट सेक्रेटरी तो तेजे पावर दुसऱ्या एक ज्युनियर ऑफिसरान हे केल्ले आसा म्हणजे रोहन कवटे हे हेका यूज करता कोणाक म्हणटा तो केदार नायकाक शिल्ड कसो यूज करता आनी पॉलिटिक्स करता अजून पर्यंत रोहन कवटेनी सांगूंक ना आनी CMनी सांगूंक ना खंयच्याच BJPच्या अधिकाऱ्यांनी सांगून BJPच्या प्रेसिडेंटांनी सांगून ना की दोन्ही प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून म्हणजे आमची तयारी आसा जर गरज पडल्यार रातचे रावपाची आमी रावपाक रेडी आसा बट हे जाल्या शिवाय आमी हांगसर हालची ना कित्याक इतले दीस 9 दीस आमी थंयसर रावले फ्रॉम 29 कोणा कडल्यान तुमकां रिटर्न जाय खंयच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान डिपार्टमेंट आसा एक GID डिपार्टमेंट आसा आनी एक आसा GTDC ह्या दोनूय डिपार्टमेंटान सारखे रिसर्च जावपाक जाय। आमी मागता इन्स्टिट्यूट करता की कॅबिनेटान दोनूय प्रोजेक्ट हे येयल्ले कॅबिनेटासून रेजोल्युशन करून पास केल्ले जाय कित्याक परवा आतां परत कॅबिनेटा जर जाता वेल एंड गूड पण तरी पूण आमकां जाता ते आमी ते सांगला पळय त्या प्रमाणे आमकां हे दोनूय जाय। एक तेंचो ऑफिसर आहा तो इन्चार्ज आहा तेणी एग्रीमेंट सायन मारला प्रणब भट दुसरो आहा तो GTDCचो इन्चार्ज आहा तो केदार नायक सो हेंच्यांनी हे करपाक जाय। पळय GTDC एक कॉर्पोरेशन एक तेची रजिस्टर अंडर कंपनीज ॲक्ट 1956 तेची बोर्ड मिटींग घेवची पडटा बेश्टेच केदार नायकाक एकट्याकूच अथॉरिटी ना सायन मारपाक ह्या प्रमाणे आमकां जाय म्हणून आमी चीफ सेक्रेटरीची अपॉइंटमेंट मागला तेजे की जातकीर अपडेट तुमकां आमी सांगतले मात आमची तयारी आसा हांगाच रावपाची हांगाच आमचो आंदोलन कंटिन्यू करपाचें आमी हांगसर मोर्चा नाजाल्यार दुसरो कितें करपाक कांयच करपाक येवंक ना आमी जो हंगर स्ट्रायक आहा तोच आमी हांगा कंटिन्यू करता बट गरज पडल्यार हांगसूनच आमचे कितें दुसरें कितें करपाचें जी डिपार्टमेंटा आमकां नाचयता इतले दीस ते करपाक हांगसूनच आमी कित्याची फुडली रचना करतले। सो अल्टिमेटम बी कितें दिता टायम बी तांकां सरकार आयच्या भितर जावपाक जाय आयच्या भितर जावपाक जाय ना आयज कालूय आमी सांगलेलें आयच्या भितर जर जायना आयज सांजचे पर्यंत जर जायना आयज असले हिस्टोरीक जातले चिंबोलकार हे हिस्टोरीक कितें तरी करतले जे पर्यंत हे सरकारान केन्नाच तेच्या आयुश्यान केन्ना पळोवना तशें आयज चिंबोलकार करपाक रेडी आहा। नमस्कार। आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आमी कळयता की आयज आमच्या आंदोलनाचो चिंबलचे तळे राखपा खातीर जे आमी आंदोलन केला त्याचो 45वो दिवस 44वो दिवस आणि या तळ्या खातीर आयज पर्यंत आमी चिंबलकारांनी कितें कितें केल्लें आसा हे सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें आसा म्हाज्या आदिवासी भाव भयणांनी पळयल्लें आसा। आयज सकाळी आमी हांगासर आझाद मैदानाचेर बसपाचो निर्णय घेतलो। खरें म्हटल्यार आमी 30 जानेवारीक हांगासर आझाद मैदानाचेर आमचो एक महाआंदोलन करपाचो निर्णय घेतलेलो। हांव आमचे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंताक आयज हांव कळीत करूंक इच्छिता की जे 30 तारखेचे आमचे व्हडलें महाआंदोलन या आझाद मैदानाचेर जावपाचें आसलें त्या आंदोलनाच्या विशयी सगळ्या प्रशासनान गोंयच्या एक दास्ती घेतली। एक प्रकारची
त्यांच्या मनामध्ये उत्संबळ निर्माण झाली आणि ताका लागून रातच्या 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्र्यान म्हाका फोन करचो पडलो आणि डॉक्टर तुम्ही म्हाका सांगिल्लें की तुम्ही पणजेन तितके येवं नाका 30 तारखेर कित्याक हे तुमकां त्या वेळार हांवें कारण विचारलेलें आणि त्याचे कारण सांगताना तुम्ही म्हाका म्हटलें जर तर तुम्ही पणजेन आयले जर हांगासर तुमकां 163 कलम लावचे पडटले आणि तुम्ही ते लायले खास आमकां चिमलकरांक या आमच्या आझाद मैदानाचेर भितर सरपाक जायना म्हणून आमकां प्रतिबंध करपा खातीर तुम्ही तुमचे कडेन जी सत्ता आसा त्याचो उपयोग केलो खरं म्हटल्यार कायदेशीर रित्या हे कलम जे आसा तुम्ही विशिष्ट अशा या आमच्या आदिवासी समाजाक आणि चड करून आम्ही जे चिंबलवासी असले तांकां लावपाक शकना आशिल्ले ही व्हडली तुमच्या प्रशासनान कायदेशीर चूक केल्ली आसा ती तुम्ही मान्य करा त्याच बरोबर हांव म्हज्या प्रिय गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की 30 तारखेर आमचे राष्ट्रपिता बापूजी महात्मा गांधीचो या गोडसे नावाच्या नराधमान बापूजीची हत्या केली तो दीस आसलो आणि हांगासर आझाद मैदानाचेर बापूजीच्या नावान जो कितें मॅमोरियल डे आसा दीस आसलो थंयसर माननीय राज्यपाल हांच्या वतीन आणि तुमच्या वतीन हांगासर तुम्ही श्रद्धांजली ओतपाची आसा अशेंय तुम्ही म्हाका सांगले ते सांगल्या नंतर हांवें तुमकां सांगिल्लें की आमी चिमलकारूय कारण बापूजीचो मार्ग जो आसलो शांततायेचो आसलो पीसफूल आसलो आमी पीसफुली तुमचे बरोबर रावता तुमचो कार्यक्रम करा आणि तुम्ही वचा आम्ही रावता हांगासर तुम्ही ते मान्य केले ना त्या वेळार हांवें तुमकां हेंय सांगिल्लें तुम्ही कितें त्या गोविंद शिरोडकाराचो म्हाज्या चिमलकार आमचे जे आसा सगळे तेंचे कडेन सँडवीच करपाचो चिंतला काय म्हणून हांव आतां दुसऱ्या दिसा आमचें आंदोलन आणि आयज आतां 10:30 वरांचेर आख्ख्या गोंयान हांव कोणा कडेन संपर्क करतलो हो जाप तुमकां हांवें विचारलेलो अरे तुम्ही म्हटलें वर्तमानपत्रांनी प्रेस नोट दिता तुम्ही काय उलयना त्याच बरोबर बाब रोहन खंवटोय काय उलयना कितें म्हणून बाबा तो युनिटी मॉल फाटीं घेतलो अथवा ते प्रशासन स्तंभ फाटीं घेतलो तो प्रपोजल हेचेर तुम्ही कांयच उलयना जे कितें येता ते वर्तमानपत्रांचे बातम्यो येता अशें तुमकां हांवें सांगलें तुमचे कडसून रिटर्न कांयच मेळ्ळ्या शिवाय हांव म्हज्या चिमलच्या लोकां कडेन
कशा प्रकारे संवाद करूंक शकतलो. तुम्ही कितें बरोवन कितें दिल्लें आसा आमकां की बाबा हे प्रकल्प फाटी घेतले म्हणून? ना. त्या बरोबर तुम्ही म्हाका सांगले हय आपूण आसा तो रिटर्न बरोवन दिता आणि कांय मिनटां भितर तुम्ही कलेक्टराच्या मार्फत एक पत्र माझे कडेन धाडून दिले आणि ते पत्र कोणाचे आशिल्ले? श्री केदार नायकांचे. ज्या पत्रांत तांच्यांनी प्रशासन स्तंभाचोय उल्लेख केल्लो आणि वेटलँड ऑथॉरिटीचोय उल्लेख केल्लो. आणि आता उलयता त्या प्रमाणे प्रशासन स्तंभाचे पत्र आमकां इंडिपेंडंट जर तुम्ही दिल्ले आणि जीटीडीसीचे जर पत्र आमकां वेगळे जर दिल्ले जाल्यार त्याच दिसा हो इश्यू जो आसा 29 तारीख जानेवारीच्या तेन्नाच रिझॉल्व जातलो आशिल्लो. आम्ही तुमच्या शब्दाक मान दिलो परंतु डॉक्टर तुम्ही तुमचो शब्द पाळूंक ना. आमची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. आमकां खबर आसा तुम्ही 163 कलम आमकां चिमलकारांक लायले पण त्याच्या ऐवजी तुमचे जे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष या पणजे शहरान येवपाचे आशिल्ले थंय तुमकां वेगवेगळ्या प्रकारचे या जाग्याचेर प्रदर्शन करपाचें आशिल्लें म्हणून तुमकां अडचण जावची न्हू म्हणून तुम्ही आमकां हांगासर प्रवेश नाकारलो. हे सबंद गोंयानूच न्ही सबंद भारतभर सबंद जगभर कळून चुकले. हे आता तरी तुम्ही मान्य करा. आणि जसो तुम्ही तुमकां आमी दिल्लो शब्द पाळलो त्या दिसापासून आमचे जे कलेक्टर जे असले हांगासर तुमच्या आणि आमच्या मध्ये मिडिएटर त्या वेळार जेन्ना तुमच्या हेचेर येताले त्या वेळार कितें केला करताले तुम्ही अदून मधून फक्त कलेक्टराचो आणि म्हाजो जो ह्या आसा न्हू संपर्क दवरपाचो प्रयत्न करताले. पण त्या दिसापासून म्हाका दिसता हांवें कलेक्टरा कडेन 10 वेळा तरी मेसेजी धाडल्यो. तुम्ही रिस्पॉन्ड करिना. तुम्ही आमकां समजता कितें? या आदिवासी लोकांक तुम्ही समजता कितें? तुम्ही ज्या लोकांक म्हजे धाडले तुमचे ऍडमिनिस्ट्रेशनांचे आयज हांवें तांकां जर फोन जर केलो जर जायत त्यांचे कडेन संपर्क केलो त्या वेळार बरे फोन करताले ते म्हाका मिटोवपा खातीर. टुडे दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. आय एम टेलिंग यू दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. वाय? कित्याक अशें? आमी गेले न्ही 30 तारखेर हांगासर आमी एक करून स्थगीत दवरून आमी गेले ओल्ड गोवा गेले
आणि बापूजी दिसले असतले आम्ही तर येवपाक जाय आसले म्हणून खूप बरें आयोजन केलें शांततायेन केलें तेन्ना तुम्ही प्लीज डॉक्टर आणि तुमचे प्रशासन तुमका सांगता की हो युगो घेऊन राहू नका कळ्ळें न्ही असं जर तुम्ही तुमचो युगो जर घेऊन रावले जर जायत तुम्ही गोंयकारांचें कांयच बरें करूंक शकचे ना या आदिवासी लोकांनी 2012 पासून तुमचेर विश्वास दाखयल्लो आणि त्या वेळार या आदिवासी लोक तुमच्या बरोबर रावले बळीच्या आंदोलनानंतर म्हणून आयज पर्यंत तुम्ही सत्तेर आसा ही काळ्या दगडावरची रेग आसा हे मान्य करा कित्याक तळमळटा तुम्ही आमकां जायना दोन्ही डिपार्टमेंटात वेगवेगळे पत्र दिवपाक लावपाक लागून त्या दिसाचो 30 तारीखच्या आयज पर्यंत तुम्ही कांयच आमची दक्कल घेना कितें सुणी माजरा समजला तुम्ही आमकां हय सुणी माजरा समजला कितें तुमकां हृदय आसा काय ना सांगा आमकां सगळं डिंब मरे तुम्ही कांयच हालचाल ना असे तुमचे सगळे सीआयडी हे ते सगळीकडे पसरलेले असताले आता कोण ना म्हणजे आम्ही कितें उलयता ते या माध्यमांतसूनय तुमकां कळना काल आता हांगासर रिपोर्ट जो हे करपाचो आसलो सर्वे रिपोर्ट पयर शेनवारा दिसा जीटीडीसीच्या ऑफिसा थंय पळय जाल्यार तुमचे जे कॅबिन आसा थंयसर आम्ही फक्त 4 लोक असले 4च लोक थंय 12-13 जण पुलीस धाडले तुम्ही कितें करपाक आम्ही बदामींचेर अटॅक करताले म्हणून काय केदार जाका बी उडयतले बी म्हणून कित्या खातीर हे आ तुमकां बरी सेफ्टी जाय मरे आणि आमकां कितें आम्ही हे थंडेन हितून कुडकुडून मारपाचे तेंचेर नजर मारा बसला तेंचेर नजर मारा आमचे बहिणी आसा आवय आसा आजो आसा कितें काळीज आसा काय ना रे तुमकां आसा काय ना आम्ही जे आता जल जंगल जमीन हे सांबाळटा कोणा खातीर आमच्या खातीर न्ही गोंयकारा खातीर काल हांव मिराबाग गेल्लो सांगता तुमकां आम्ही शपथ घेतलेली आसा चिबलकारांनी की जय जय गोंयकारांचेर अन्याय जातलो थंय तरी आमी वतले कोणागेर असो अन्याय जावपाक दिवचा ना थंय तुम्ही 280 कोटी खर्च करून थंयसून संगमपूर सांग्यावयलें उदक येता साये आनी तेवढे ज्वारीचें उदक येता थंयसर तुम्ही व्हडलो बांद घालपाचो आसा आनी 8 गांव बुडोवपाचे आसा हे चल्लां कितें थंय सगळे बहुजन समाजाचे लोक आसा एसटी आसा भंडारी आसा सगळे आसा सरकारान तुमच्या आरामला कितें आमी कितें हुकुमशाहीन वावरता चल्ला कितें तर आयज जर आयज पर्यंत ही दोनूय लेटरां आमकां जर मेळना इंडिपेंडंट आणि त्याच बरोबर जीटीडीसीन थंय जें कितें हें केल्लें आसा डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा ते जर रिस्टोर करिना जाल्यार आयज पर्यंत आमी शांततायेन सगळे सहन करीत येयल्ले आसा जेचे परिणाम खूप वायट जातले हेची शिटकावणी तुमकां आमी दिता सहनशीलतेक म्हणून कितें तरी अंत आसता म्हणून सांगता आमच्या सहनशीलतेचो अंत पळोवं नाका देव बरें करूं
अजय पण म्हाका सांग हे जे आता सर्वे बी करता न्हू हे रिटायर्ड जाल्ल्या ऑफिसरांक परत घेवन बदामी सारके कित्याक करता ते अशे तरेन तेच आमकां कळना कित्याक सांग तो आतां ऑफिसर आसा पळय GTDC हय. तो नोडल ऑफिसर म्हूण आहा तो काय वेटलँडाचो कोण न्हू तो NIAचोय कोण न्हू सो आमचो एक्चुअली तो पळोवंक गेल्यार हे कॉम्पिटिटर दुश्मन कसो आमी तेच्या अगेन्स्ट झगडटा GTDच्या अगेन्स्ट आनी तोच लीड करता जशें की तेदीस जाल्यार भावन तो आमकां डॉमिनेट करतालो ताका काय रायटूच ना आमी जे डिमांड केलेले की वेटलँडान हे करपाक जाय म्हणजे शर्म कदम बीन आसा पळय तेणी हे करपाक जाय पयलीं आमी ते जेन्ना इन्स्पेक्शनाक तेन्ना तुमी सर बाबा तुका ऑथॉरिटी कित्याक काय जालें तो म्हणलो आपूण GTDCचो नोडल ऑफिसर पयलीं आमकां दिसतालो की WRDचो आहा म्हणून सो असले ऑफिसरांचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां परत एक्सटेन्शन मेळटा ते आतां गोंयकारांचेर बारीक समाजाचेर अन्याय करपाक लागलेले आसा तो एका जबाबदार वत आसा कित्याक हेणी आतां मॅनिप्युलेशन भरपूर केला इतले डिस्क्रिपन्सीज आहा त्या रिपोर्टार की ती आमकां सांगला की ते दोन झोन दाखयला झोन ए सॉरी 2 कॅचमेंट एरिया दाखयला कॅचमेंट ए आणि कॅचमेंट बी म्हणजे तोयाची कॅचमेंट बी दाखयला आणि बाकीच्या युनिटी मॉलाची कॅचमेंट ए दाखयला हे कितें नाका जाल्लें सो तू म्हणटा रिपोर्ट रॉंग दिला रिपोर्ट सध्या ड्राफ्ट आहा पळय तो आमकां मान्य ना आमी तेजेर भरपूर डिस्क्रिपन्सी दितले सजेशन ऑब्जेक्शन दिल्ले आसा आनी तातूंत फायनलूच जावंक ना आमी सायन मारूंक ना कांयच ना परवा शेनवारा तेणी परत आपयले आसा तेच्या पयलीं तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना म्हणून आमी पयर प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगलें की हेंच्यांनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स 2 कॅचमेंट एरिया दाखयला म्हणजे तो युनिटी मॉल प्रशासन संस्था वयली एरिया पळय ते कॅचमेंट ए दाखयला आनी तोयाचे आहा ते कॅचमेंट बी दाखयला म्हणजे त्या उदक पडटा पळय पावस थंयसर पडटा ते थंय तोयान वचनाक आनी खंय वयतलें उदक ओल्ड गांव वयतलें रिबांदर वयतलें ते वयतलें ना न्हू तो आनी एकूच सोर्स आहा सोर्स तोयाचो सो अशें असले ऑफिसर मुद्दम सरकारान धरलेले आसा जेका काय ऑथॉरिटीच ना लिगल तेका बायंडींग कांयच ना फाल्यां असले ऑफिसर हाडून आमचो जो ड्राफ्ट फायनल रिपोर्ट सोदून जातलो पळय तो खंय ना खंय रिपोर्ट जर येता म्हणटा एका वर्सान जर ऑफिसर गेलो जाल्यार मागीर ब्लेम कोणाक करपाचो तोच प्रॉब्लेम आहा तो ऑफिसरूच ना म्हणून आमी कितें सांगलेलें वेटलँड ऑथॉरिटीन हे करपाक जाय विथ NIAचो रिपोर्ट NIA मेन हेच्या पयलीं 2 रिपोर्ट NIAन केल्ले सो तिसरो रिपोर्ट आतां हो जाल्लो आसा जॉयंट सर्वे करून जाल्लो आसा तेका एक्चुअली कांयच रायट ना तो CMच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर तो खेळटा आपले पद तो वाचोवपाक खेळटा म्हणून तेणी तो आमचो जाहीर आरोप आसा की तशें मॅनिप्युलेट करून तो दिल्लो आसा पण अजून पर्यंत रिपोर्ट फायनल जावना आमचे जेन्ना पर्यंत ऑब्जर्वेशन्स घेयना आमी त्या रिपोर्टार सायन मारपाचे ना आनी तरी पूण तो रिपोर्ट ते दिता जाल्यार आमी चॅलेंज करपाक रेडी आहा की आमचो BMCचो चेअरमॅन आमच्या वांगडा आसा तो लेक मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन तो आसा जेन्ना आमकां ऑब्जेक्शनां घेतले सजेशनां घेतले तेन्ना आमी ते भायर मारतले लक्षात घ्या तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या हे जे सरकारी अधिकारी जे आसात आता म्हाका एक सांग तो आमचो विरुद्ध पार्टी बरोबर कोण आसा प्रमोद बदामी आसा तो आमचो विरुद्ध पार्टी GTDCचो ओके आणि तोच रिपोर्ट जो आसा तो आमच्या खातीर तयार करता सर्वे रिपोर्ट आसा तातूंत तो कितें करता म्हणजे त्यांच्या वरचड कोण जेचो वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेज्या वरचड तो रावता कळ्ळें न्ही तेजो लोकस स्टँडिंग कितें WRDचो आसलो ही इज अ इंजिनियर ही इज नॉट अ हायड्रोलॉजिस्ट म्हणजे तो जो कितें विधान करता स्टेटमेंट करता तेका कितें तरी हायड्रोलॉजिस्टीक हें आसपाक जाय कितें आसा रिलेवन्स आसपाक जाय हो जो मनीस आसा अरे थंय नाला आसलो 1.5 मिटर सुमार हांगा जर नाला नाशिल्लोच म्हणटा तो मागीर आमच्या सकयल तळ्यांनी हितून जे उदक वतालें व्हाळान म्हणजे व्हाळूच नाशिल्लो थंय अशा तरेचो हो मनीस स्टेटमेंट करता तेका आनी कितें करपाचो म्हणजे त्या दिसा फिरलेलें आणि ताका सांगलें हांवें तूं अशा तरेचे जर स्टेटमेंट करता सांबाळून कर तूं कोणाच्या समोर उबो आसा तो पळय हांव वेटलँडाचो चेअरमॅन आसा तुवें लायफ हांगासर ह्या तळ्याक लायफ तुवें घालोवंक ना आमी घालयल्लें आसा कळ्ळें न्ही आमच्या सगळ्यांनी घालयल्लें आसा हांगासर हें कशें कितें आसलें हें आमकां खबर आसा तुका खबर ना तूं आयची परिस्थिती पळोवन तो शेकलो बी आसा तो हेजेर तो पळोवन हांगासर व्हाळ नाशिल्लो अशें तूं सांगूंक शकना ही तर दिसा ताका वॉर्निंग दिल्लें हांवें कळ्ळें न्ही आतां म्हाका एक सांग हांवें पयर म्हटलां त्या प्रमाणे 2 कॅचमेंट एरिया कित्याक ए आनी बी एक कितें तांबडे कॅचमेंट तेतूनच्यान कितें तांबडे उदक येता हय आनी दुसऱ्या हितूनच्यान कितें निळें उदक व्हांवता कॅचमेंट इज कॅचमेंट आनी तुका 2 भाग करपाची गरजूच ना हांगासर आमचें अडलेलें आसा आनी तो युनिटी मॉला कडसून जो पळय तो व्हाळ वता आतां नेमकें तेचें उदक जर तुमकां म्हणपाचें आसा त्या तळ्यान वतना म्हणून
जाल्यार ती ओपाची पायपलायन घातलेली आसा न्हू ती तांच्यांनी काडा तांची, कारण ती पायपलायन घातला थंय चेंबर घातला म्हणून हे सकयले जे उदक आसा युनिटी मॉला कडसून जे वयता हितून तळ्यान ते आडोवन उरलेले आसा तरी सुद्धा ते उदक आपली वाट करून भितर वयता तळ्यान वयता हे तुम्ही मान्य करपाक तयार ना. अरे पयलीं तेजेर अश्यो फळ्यो घालून हे घालून तेवटेच्यान आमी क्रॉस करताले हे ताका सांगले. सो सांगपाचें कशें आसा आमी म्हटलं आतां ते दिसा NIOचो येना कोण हायड्रोलॉजिस्ट ना डॉक्टरान सांगिल्लें NIOच्या अंडर तिसरो जो सर्वे आसा पळय तो NIOच्या अंडर जातलो म्हणून पूण तोच ना ते दिसा डिस्कशना मागीर हेजे कडेन हे करून आर्ग्युमेंट करून कोणा कडेन बदामी कडेन आमकां कितें फायदो आसा. त्यांची कागाळ तुम्ही आता चीफ सेक्रेटरी मेळप आमी करतले. आतां कागाळ सगळी करतले आनी जाला कशें सांगपय आमी आतां येता ते शेनवारा भोवत्याक आमी तांकां सांगलां दुसरी मिटींग आसा कित्याक आमकां सगळें बेगीन एक्सपर्टायट जाल्लें जाय कळ्ळें न्ही म्हणून आमी म्हटलां शेनवारा दिसा तुमी दवरा पूण ताका आफया. NIOचो जो हायड्रोलॉजिस्ट आसा डॉक्टर मंदार ताका आफया म्हणून सांगला. सो आयचे पुरते आमी वाट पळयता त्या प्रशासनाचे दोतोरा कडसून कोण मनीस येता कितें येता. आतां कलेक्टरान येवपाक जाय आसलो इतक्यान पावपाक जाय आशिल्लो पुलिसांक धाडले तेंच्यांनी परंतु तेंच्यांनी हांगासर एप्रोच करपाक जाय आशिल्लो ना केलो अजून कळून. अजय बाबा बायला तुमची सगळी येता बाबा तांकां त्रास जायना इतले म्हयने आता कितें करतलो आतां गांवा खातीर तेंच्यांनी एक निश्चय केला. आता ती कितले दीस रावन आता 30 तारखेच्यान 8 दिसांनी रावली ती म्हणपाक बाबा आमचें कांय जायना कितें हो कसलो सरकार म्हणून तेंच्यांनी हे प्रपोजल दिलें की हांगा या पणजे अजून पर्यंत आमी फर्स्ट टायम हे पणजे येयल्ले आसा जे आमचे 44 डेज जाल्ले आसा. 2 फावटी आमकां आडयले 24 तारखेकूय आडयले आनी मागीर 15 तारखेकूय आडयले आनी 30 तारखेकूय आमकां येवपाक दिना म्हणून तेंच्यांनी निश्चय केला आयज बाबा कितें ते आमी घेतल्या शिवाय हांगसून कशेंच वयची ना आनी फुडलें आमचें कितें आसा आंदोलन खंयच्या वाटेन वयता तें तुमकां आमी कळटलें. मात आमी निश्चय करून येयला की आयज ते आमकां सर्वे सेपरेट ताका टायम वयतलो मात जे पर्यंत आमकां हे दोनूय स्क्रॅप जायना म्हणून ऑफिशियली कांय कळना त्या म्हणसर आमी हांगासर हाडचे ना हे आमी निर्धार केल्लो आसा. त्रास जातात थोड्यांचो BP वाडलेलो आसा थोड्यांचे डायबिटीज वाडलेलो आसा थोड्यांचे मागीर थोड्यांक थंडी जाल्ली आसा थोड्यांक मागीर हांगा स्ट्रायक कितले दीस करता तरी पूण हे गांवा खातीर आपलो उत्सव सोडून आपली ती फॅमिली सोडून हे आपले चिंबोलकार हांगा फुडले येयलेले आसा आनी ती गांवा खातीर कमिटेड आहा आनी तेंचे कडेन ती करेजूय आसा आनी हे ते करून दाखयतले. आमचो पक्षी आम्ही चिमलकरांनी चिमला तळ्याच्या बाबतीत जे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हाच्या विरोधात जे आम्ही आंदोलन छेडलेले आसा त्या आंदोलनाचो 44वो दीस आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय गोयचे मुख्यमंत्री हांणी 30 तारखेर 30 जानेवारीक हांगा या आझाद मैदानाचेर हांगासर येवपा पासून आमचे जे महाआंदोलन जे आसले
हांगासर जावपाचें आसलें ते बंद करपा खातीर 29 जानेवारीक रातच्या 10:30 सुमार ताणी म्हाका फोन केलो आणि फोन करून ताणी म्हाका सांगलें की तुम्ही जे 30 तारीख जे आंदोलन हांगासर करपाचें आसा ते हांगासर करूं नाका, पणजेन येवं नाका आणि पणजेन जर आयले जाल्यार तुमचेर कारवाई जातली। 163 कलम जे आसा पयलींचे 144 कलम ते हांगा लागू जातले आणि हांगासर कितें घडूंक शकता। जे हांगासर पब्लीक येतले तांकां तुमी कंट्रोल करूंक शकचे ना आणि हें आनी तें। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टरान म्हणा अथवा पर्यटन मंत्र्यान खंयच अशें म्हणूंक ना की आमी हे प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल थंयसून दुसरे कडेन हालयता म्हणून। जे कितें आमच्या पर्यंत पावले ते सगळें तुमच्या मार्फत पावले। तुमचे कडेन जी कितें प्रेस रिलीज आयली ती तुम्ही प्रसिद्ध केली त्या माध्यमांतसून आमकां पावले। सो त्या वेळार हांवें डॉक्टराक म्हटलें की तुम्ही हे जे कितें सांगता आमी गोंयभर सगळ्याक फिरून हांगासर लोकांक आपयल्ले आसा, लोक येतले 30 तारखेर तेन्ना तुम्ही कितें आतां म्हाजो सँडवीच करपाचो चिंतला काय म्हणून। आणि आता फाल्यां आमचें हें महाआंदोलन आसा आणि आयज आतां राती कडेन गोंयान कोणाक म्हणून हांव सांगतलो की आमी आझाद मैदानाचेर येवपाचें बंद केलां म्हणून। त्या बरोबर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो तुम्ही आता सगळे आसा ते वेग उलयता, आता आमच्या चिमलकारांक वचून हांवें कितें सांगपाचें इतक्या राती कडेन। तुमचें कितें तरी पत्र जाय आमकां लोकांक दाखोवपाक की आमी हांगासून हे शिफ्ट करता म्हणून। त्या बरोबर ताणें म्हाका सांगलें पत्र दिता म्हणून आणि जवळ रातच्या 11:15 कलेक्टराच्या मार्फत ते केदार नायकान दिल्ले जे पत्र जे आसा ते म्हज्या हातान तेंच्यांनी दिले। ते पत्र व्हरून आमच्या चिमलच्या नागरिकांक आमी दाखयलें आणि त्या बरोबर आमी मागीर ओल्ड गोवा आसा ते आमचे महाआंदोलन घेतले। आयज सांगपाचें अशें आसा आयज ह्या 44व्या दिसा आमचे तळ्यार जे आमचे आंदोलन चालू आसलें, हंगर स्ट्रायक चालू आसलो तो आयज आमी हांगासर शिफ्ट केल्लो आसा। हांव सगळ्यांक आमच्या सोबे बाजार सांगूंक सोदता की दोतोर जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तो नेगार गेल्लो आसा आणि जो कितें तेंच्यांनी पत्रव्यवहार केलो आमकां जे लेटर दिलें
ते चुकीच्या पद्धतीने दिले. खरं म्हटल्यार युनिटी मॉल वेगळो प्रोजेक्ट, त्याचबरोबर प्रशासन स्तंभ वेगळो प्रोजेक्ट. आम्ही 30 तारखेपासून हीच मागणी करीत आसा की दोन्ही एंटायटी ज्यो आसा वेगवेगळे आसा तेन्ना आमकां दोन्ही वेगवेगळी पत्रां मेळपाक जाय. सो त्या दिसापासून हांगासर ह्या सरकारान आमचे कडेन कसलोच संपर्क दवरलेलो ना, कसलोच संपर्क दवरलेलो ना कशाच प्रकारच्यो त्यांच्यानी वाटाघाटी केल्ल्यो ना. हांव अशें म्हणटा, समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता ते अशें की 30 तारखेर जे कितें आमकां येवपाचे हांगासर आडयले आझाद मैदानाचेर, त्याच्या फाटल्यान या बीजेपीची आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराची कूटनीती असली. आणि ही कूटनीती अशी की हांगासर या युनिटी मॉलाच्या बाबतीत आणि प्रशासन स्तंभाच्या बाबतीत अजून आमकां क्लॅरिटी मेळना. आमचे आंदोलन करते जर तर 30 तारखेर हांगासर पाविल्ले, समजा आम्ही हट्ट धरलो ना आम्ही आझाद मैदानाचेरच करतले म्हणून, जाल्यार हे जे बीजेपी पार्टीचे लोक जे आसा, कार्यकर्ते जे आसा, त्यांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका हांगासर एकोमोडेट करपा खातीर तुम्ही आमचेर 163 कलम लायले. अरे बाबा नो, कायद्यान खंय आसा की 163 कलम जे आसा फक्त चिमलकारांक लावपाचे म्हणून हांगासर या आझाद मैदानाचेर बाकीचे लोक 3 ते 3 वयर ग्रुपान जमाना. तुम्ही जे हांगासर कार्यक्रमा खातीर तुमच्या बीजेपीचो जो येदो व्हडलो हे आसा, संघटना आसा, ते दिसा हांगासर येवन तांच्यांनी धुडगूस घालूंक ना, उत्सव साजरे करूंक ना. केले बरे. मागीर फक्त आमच्या या एसटीच्या आणि आमच्या बहुजन समाजाच्या आंदोलनाक तुम्ही हो प्रतिबंध कित्याक केलो? हो म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंतांक प्रश्न आसा. तुम्ही तुमची पोळी बांधून घेतली, गरज सरो वैज बरो, ही उक्ती जी आसा तुमकां बरोबर लागू पडटा. तुमच्या अध्यक्षाकडे या आंदोलनाच्या ठिणगीचो हे पावचे न्हू म्हणून, धग पावची न्हू म्हणून तुम्ही सगळे कितें व्यवस्थापन केलें. आणि ज्या प्रकल्पाच्या संबंधी 4-5 ओळीची सुधारणा करून इंडिपेंडेंट 2 लेटरां दिवपाक आज तुमकां 11 दीस लागता.
अरे ना तुम्ही दोन्ही प्रकल्पा खातीर कॅबिनेटाच्या हें घेतलेली बांध्यता घेतलेली पण 4 तारखेर तुमचे कॅबिनेट झाले न्ही. प्रश्नचिन्ह कित्याक उभे रावता ते सांगता हांव. उल्लेख करपाक जातालो तुमचे जे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर आसा अथवा आमकां गोंयकारांक समजावपा खातीर खऱ्यांनीच थंय आमी हे आसा दोन्ही प्रकल्प जे आसा ते चिमलासून फाटींग येता. हे तुमच्यांनी जाहीर करपाक जाताले करूंक ना. उठसूट हे जे कलेक्टर जे आसा डॉक्टरा मदीं मुख्यमंत्र्या मदीं आणि माझ्या मदीं तो वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून बीएमसीचो चेअरमॅन म्हणून हो मिडिएटर आसतालो. आयज ते खंय आसा ना ते हांवें 10 वेळा तरी तांकां मेसेज धाडलो तांकां की आमकां डॉक्टराची अपॉइंटमेंट जाय म्हणून ना अपॉइंटमेंट दिना म्हणजे कितें हे सगळे आदिवासी आसा आमी लोक तुमच्या हिजगणतीक ना आमी चलयला कितें तुम्ही आमचे माय बाप आम्ही कोणाकडे तक्रार करपाची. जो माय बाप आसा तोच जर असो निर्दय जर जाता असत आमच्याकडे ढुंकून पळयना. अरे तुमचा इगो गेलो फोंडान घाल तुझ्या इगोक. चलयला कितें इतकी आत्मप्रौढी मिरवू नका. काबार जातले तुम्ही. ही लोकशाही आसा. लोकशाहीन लोकांच्या मताक व्हॅल्यू आसा त्याचा आदर करा. हे फक्त चिमल्यान घडटा अशें ना. हांव थंयसान नुवें गेल्लो शब्द दिल्लो आमी की चिमलकार खंय गोंयकाराचेर अन्याय जाता थंय पावतले म्हणून. काल मिराबाग गेलो हांव. मिराबागूय तेच 280 कोटीचो प्रोजेक्ट बाबा. आणि कितें जुवारीसून उदक येता अशें संगमपूर सांगेसून अशें उदक येता. दोनूय उदक मेळटा एकमेकाक आणि हे मदीं मेले आसा ते बांद बांदता. 8 गांव उडपाचे आसा 8 गांव. आणि बाब सुभाष शिरोडकर त्याच्या गांवांक फक्त 2 MLD उदक लागता. हांगासर 50 MLDच्या हेज्या खातीर उदका खातीर हो बंधारो बांदता. आणि हे कोणाक हे व्हडले इंडस्ट्री आसा तांकां उदक पावोवपा खातीर आमी सांगला. अरे चलयला कितें तुम्ही सामके म्हणजे सामके इतके तुम्ही हुकुमशाह जाल्ले आसा. लोकांच्या मतांक तुमकां आदर ना. आयज आमी चीफ सेक्रेटरीचे मागिल्ली आसा अपॉइंटमेंट मागिल्ली आसा. पळोवया आता अपॉइंटमेंट दिता काय ना ती. कारण या सगळ्या सेक्रेटरी जे कोण आसा हितून प्रशासनान जमलेले त्यांचो बापूय तो न्ही. त्यांचो बापूय तो. हे बापाय काय जावतो विचारता बाबा आमी कितें सांगता ते खरें काय फोट दिवपाक लायता तांकां लेटरां वेगवेगळी. त्याच बरोबर थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय. जे कितें त्यांनी नुकसान केल्लें आसा GTDCन थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय. हे आमी मागतले. तेन्ना बाकी कितें आसा कळटलें. आमी रावता अपॉइंटमेंटचे वाटेक मागला. तुम्ही कितें ऑफिशियली लेटर आम्ही मेल केला तांकां कोण कोण मेळपाक सोदतात आनी हो मातसो मायक दिता. चीफ सेक्रेटरीक आमी मेल केला. ओके आम्ही चीफ सेक्रेटरी सकाळी मेल केला की 5 जाण कोण मेळपाक सोदता. तसो तेज्या ऑफिसांसून अजून आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना. मे बी तो 3-4 आपोवंक शकता. मात आमी रावता. मात एक सांगूंक शकता की जे पर्यंत जे आमकां हे प्रोजेक्ट दोनूय स्क्रॅप जायना चिमला गांवांच्यान ते पसून हांगाच रावतले. हे आमी ठामपणे सांगता. सगळी व्यूहरचना आंदोलनाची आमी खंयसर वचपाक जाय कितें करपाक जाय ते हांगसून करतले. आनी एक शिटकावणी दिसता अशें जावपाक जाय हिस्टोरीक हें आंदोलन ह्या वाटेर वचपाचें आसा. हे BJP गव्हर्मेंटान अजून केन्ना पळोवंक ना.
सो त्याच्या पयलीं सरकारा कडेन मागता जे इतले दीस आता तुम्ही 10 दीस आमकां थंयसर लेटर दिवना सारखे म्हणजे पयर कॅबिनेटूय जाले कॅबिनेटानूय तुम्ही काय सांगोंक ना डिस्कशन एक्चुअली हे दोन्ही प्रोजेक्ट मेळून 500 कोटीचे प्रोजेक्ट कॅबिनेटान तेन्ना अप्रुवल जाल्ले आणि एव्हरी कॅबिनेट जावन सीएम मागीर ब्रीफ करता आनी सांगलेलें की हे दोन्ही प्रोजेक्ट चिमला येता म्हणून तर तशें तेणी कांयच सांगोंक नासा दुसरो प्रोजेक्ट जो एक प्रोजेक्ट आसा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट येता तेजो जॉयंट सेक्रेटरी आहा फायनान्स डिपार्टमेंट तेकाय लागता प्रणव बट तेणी एग्रीमेंट मांडले आसा एनबीसीसी कडेन हांगाच कंपनी आहा की ते प्रशासन बांदता म्हणून आणि दुसरो आहा तो प्रोजेक्ट आहा तो जीटीडीसीचो सो हे दोन्ही डिपार्टमेंट सोडून गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटान हे एक लेटर दिल्लें आसा आमकां दिशाभूल करपाक दुसरो गजाल अजून तसर पत्र तशेंच आसा मशिनरी तशीच आसा जी कन्स्ट्रक्शन लायसन फी भरलेली ते कन्स्ट्रक्शन लायसन आता रिजेक्ट जाल्लें आसा कोर्टान भायर मारलेलें आसा आणि तुम्ही जर म्हणटा शिफ्ट करता जाल्यार 1 कोटी सुमार कन्स्ट्रक्शन तुमचे पयशे आहा जीटीडीसीचे थंयच पंचायतीन कित्याक बेश्टे आसा सो आमकां हितून सगळें कळटा की सरकारचे विलिंगनेस ना खंय ना खंय आमची एक कितें म्हणटा आमचे कितले परत आमी हे आंदोलन फुडें व्हरूंक शकता ते सरकार आमची पळयता सो आमी ठामपणे सरकाराक सांगता की जेन्ना पर्यंत आमकां जे आमी प्रोसिजर सांगला त्या प्रमाणे ही ऑफिसराक कोण लेटरां मेळना डायरेक्शन्स मेळना सीएम तांकां काय मिटींग घेवन सांगना ते पर्यंत आमी हांगा ठामपणे रावतले आनी आमच्या आंदोलनाची दिशा कितें आहा ती हांगसून आमी करतले आयज एकूच दीस हांगा सर तुमी काय ना तेच तुमकां सांगला न्हू जेन्ना पर्यंत आमकां मेळना ते आमचो आमी हांगा कंटिन्यू करतले आनी एवरी डे तुमकां अपडेट दितले पण कशेंच आमी हांगासरले आझाद मैदानाचे हालपाचे ना तर कदंबा पठारा वयल्यान तुम्ही हांगा शिफ्ट केला न्ही तू कदंबा पठारा वयल्यान तुम्ही हांगा शिफ्ट केला न्ही हांगा स्ट्रायक आमी कंटिन्यू केला तुमकां कितें दिसता की हांगासर कंटिन्यू करून कितें बदल जाता ना बदल कित्याक म्हणलें कारण तुम्ही ज्या जाग्यार बसले त्या जाग्या वयल्यान सीएम जावं कितलेशे मंत्री त्या रस्त्या वयल्यान ना पळय हांगा कितें आसा हांगा पळय खूप गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटा सगळी हांगा जाता जीटीडीसी हांगा आसा जो बीडीओन लायसन दिल्ले जो ग्रामसभा केला बीडीओ हांगा डीओपी हांगा आसा गव्हर्नर आमकां लागीं सगळी हांगसर लागीं आसा सगळी आमी कितें करपाचें आहा ते मुख्यमंत्रीचे ऑफिसूय हांगसर लागीं आसा सो कितें करपाचें आहा त्या रचना आमी हांगसरूच करतले आनी जे परत आमकां जे मागणी पूर्ण जाणा म्हणून आमी हांगसर शिफ्ट केल्ले आसा माझे अनेक प्रोजेक्ट चालू आसा काम चालू आसा ते म्हणजे बीजेपीचे ऑफिस ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा ना अजून ड्राफ्ट नोटीस हे कितें म्हणटा तो रिपोर्टूच फायनल जावंक ना गेल्या काय की प्रिलिमिनरी मिटींग जाला तेंच्यानी तर मिटिंगेन डिसायड कितें ते आर्ग्युमेंट कितेंचेर उरला बेस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स 2 दाखयला तेंच्यानी एक झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभाचे ते दाखयला ती एरिया दाखयला वयली आणि दुसरो आहा तो कॅचमेंट एरिया तळ्याची दाखयला म्हणजे जे थंयसर पावस पडटा युनिटी मॉला कडेन पावस पडटा जाल्यार ते एरियान पावस पडटा ते उदक म्हणटा उदक ते तळ्या कडेन वचना अशें ते म्हणटा सो 2 सेपरेट दाखयला पण आमी तेजेर कांयच कमेंट करना अजून कित्याक रिपोर्ट अजून फायनल जावंक ना जे सीएम म्हणटाले ते दीस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे दोनूय प्रोजेक्ट पडना ते रॉंग आसा अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना आमी अजून सायन मारूंक ना आमचे बीएमसी चेअरमॅन आहा आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आमचे विलेजर्स आहा तेंच्यानी सायन मारूंक ना आनी रिपोर्ट शेनवार पर्यंत परत आमकां मिटींग मागला मग त्या मनशार आमी रावतले रिपोर्ट जर फायनल करनासतना आमची सायन मारून तेंच्यांनी जर फायनल करून सीएमाक सबमीट केलो भेटलेल्यान नोटिफाय केले तर आमकां रायट आसा ऑब्जेक्शन घालपाक हे करपाक चॅलेंज करपाक आमकां रायट आहा पण रिपोर्ट सेपरेट हे आंदोलन आमच्या आतां चिमलाच्यान दोन्ही प्रोजेक्ट शिफ्ट मीटिंग आसा मिटींग आसा आणि जातले कशें होऊ ते जातले अशें तें जेन्ना ही मिटींग जाल्या उपरांत जे कितें तितूनच्यान मिनिट्स जे तयार जातले ते मिनिट्स आसा ते वेटलँड बॉडीची जी मिटींग आसा तेंचे कडेन वतले जे कितें आमचे ऑब्जर्वेशन आमी कितें मांडलेलें आसा तेंच्यांनी कितें दिल्लें आसा ती सगळी तेजे कडेन वतली आनी थंय गेल्या नंतर मागीर जो आसा पळय न्हू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जातलें एरिया कितकी आसा पूण झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय येना हे मागीर तेन्ना कळटलें हेका लागून मातसो थोडो टायम स्पेन आसा न्हू तो वयतलो पूण ताच्यान पयलीं ह्यो ज्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय ते कळ्ळें न्ही ते आमकां हें केल्लें जाय कळ्ळें न्ही ही 2 पत्रां आसा वेगळी वेगळी आनी ते रिस्टोरेशनाची इतको तेंप म्हणून दवरतले ते पण आमच्या हितून संभ्रम जाता कित्याक जेन्ना सीएमानूय स्टेटमेंट करूंक ना की आमी काडले म्हणून हांगासरले कळ्ळें न्ही संभ्रम आसा न्हू म्हणून म्हाका दिसता की आतां हें कशें आसा कितें तरी जेन्ना कसलेच तरेचे म्हणजे कसो आसा तुमी कोणाक रीण दिलें आनी जेन्ना तो रीणकारी आसा जेन्ना तुका हें करता पळय काय न्हू दिसता न्ही किंवा म्हाका हें करता म्हणून टाळटा म्हणून हेज्या मनान पयशे दिवपाचे ना ते म्हाका बरोबर काय न्ही तशी गत जाल्ली आसा आं अरे काल पर्यंत इतके तेका हांव थ्रू हांवें तुका सांगला कलेक्टर वॉज अ मिडिएटर कळ्ळें न्ही तेजे कडेन इतके मॅसेज धाडटा तेजे अपॉइंटमेंट मागता अपॉइंटमेंट दिना हेचो अर्थ कितें जाता हां एक पर तुमी आमकां अजून ग्रांटेड धरता तुमकां म्हणजे आमच्या आंदोलनाची धग लागूंक ना ती आतां आमकां धग तुमकां एक शेकोटी घालची पडटली हां वेगळी हां जेणे करून ती धग लागपाक जाय हां तशें करचें पडलें न्ही थँक्यू
High